बिल्डिंगांनी आता होमस्टे झाले 50 फ्लॅट आल्या 10 होमस्टे तिका कोण येता आणि कोण वयता कांयच कळना आणि पियोन गाडयो रोडार लायता म्हणजे बिल्डिंगान भितर खंयसरूय घालता आणि थिंगासर सॉकलात बसून पियेता म्युझिक घालता आपल्या ते म्हणटा आपण फ्लॅटान रावंक येयला 2 दिसांक येता ते आणि आख्खे बिल्डिंगान प्रॉब्लेम करून वयता मिनिस्टरान एक्शन घेवचें अशें म्हाका दिसता अनरेजिस्टर्ड या कसं बाब मायकल लोबोन जो विषय मांडला तो महत्वाचो आसा पूण व्हेरी इम्पॉर्टंटली आमी समजून घेवपा जाय की एक म्हणल्यार OTA प्लॅटफॉर्म्स ऑनलायन ट्रॅव्हल अकोमोडेशन जे करता Airbnb बाकीचे जितले इन्व्हेंटरी ऑफ हॉटेल रूम्स गेस्ट हाऊसेस जे तांचे कडेन लिंक्ड आसा तांकां सगळ्यांक आमी एन्श्युअर केला की दे आर रेजिस्टर्ड विथ डायरेक्टर ऑफ टुरिझम विषय खंय येता स्पीकर सर जे लोक दिल्लीवाले नाल्यार आनी खंयचे ज्यांनी सेकंड होम म्हणून कोविडाच्या वेळार हांगा घेतले तांच्या घरांत जे येवन टुरिस्ट रावतात थंय जे आमकां रेजिस्ट्रेशन डिटेल्स मेळना ती खंत बाब मायकल लोबो सांगता तातूंत एक म्हणल्यार कलेक्टिवली आमकां रजिस्टर ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटी सारकेल्या तांकां कॉन्फरन्सान घेवचें पडटलें आय वूड अर्ज ऑल द सोसायटीज आमचो 1364 हेल्पलायन नंबर आसा दे कॅन कॉल एंड से की अनरेग्युलेटेड स्टे एकदा सोसायटीजूच NOC दिता तुमी एक्टिविटी करा ती आसा काय ना ती आमकां खबर नासता डिपार्टमेंट स्पीकर सर कंटिन्युअसली पंचायत म्युनिसिपालिटी कडेन उलयत आसता बाब मायकल लोबोन कोस्टल MLA आशिल्ल्यान ताणें आमकां समज सहकार्य केलें जे कितें विषय आसा हो गंभीर आसा कित्याक वी आर लुजिंग बिझनेस टू द स्मॉलर गेस्ट हाऊसेस ऑल्सो एंड वी एक्नॉलेज वॉट डिफिकल्टी इज सायटिंग वी आर वर्किंग ऑन क्लोजली विथ द चीफ मिनिस्टर एंड वी विल फाइंड अ सोल्युशन टू इट